कोंकणी उलोवपी गोंयांत उणो जायत चल्ला ही सुरय फट. वेल्यान उणो जायत चल्ला तो मराठी आपली मायभास म्हणून सांगपी गोंयकार. ताचेच वांगडा उर्दू, मल्याळम, कन्नड आनी तेलुगू उलोवपी उणे जायत चल्ल्या. मात फाटल्या 10 वर्सां डबल जाले ते हिंदी उलोवपी. कांय गोंयकार अजून मराठी आपली आवयभास म्हणटात आनी ती राजभास जावची अशी मागणी करतात. फाटल्या 10 वर्सांनी कोंकणी उलोवपी लोकांचो आंकडो 2 लाखांनी वाडला. म्हटल्यार सादारण 25% वाड. आनी मराठीचें कितें? मराठी उलयता म्हणून सांगपी अर्दान देंवला. 2011 वर्सा तो 3 लाख आशिल्लो. आतां 1,59,000 आयला. म्हळ्यार सरळ अर्दान देंवला. कर्नाटका सारक्या दक्षिण भारतांतल्या राज्यांतलो लोक गोंयांत येवन भरत आसा म्हूण कितलोसोच तेंप जालो बोवाळ चल्ला. तशेंच उर्दू आपली आवयभास म्हूण सांगपी मुसलमान लोक. पूण जनगणनेचे आंकडे मात वेगळेच सांगतात. फाटल्या 10 वर्सांत उर्दू उलोवपी लोक 24% देंवला. 54,000 आशिल्लो तो 41,000 जाला. कन्नडिगा 2001 वर्सा 75,000 आशिल्लो. तो आतां 68,000 पावला. म्हळ्यार 9% उणो. मल्याळी लोकय 14% देंवला. म्हटल्यार 15,000 आशिल्लो तो 13,000 जाला. तीच परिस्थिती तेलुगू लोकांची. 1,19,000 आशिल्लो तो आतां 1,11,000 जाला. पूण तेच वांगडा भरमसाट वाडला तो हिंदी उलोवपी लोक. 10 वर्सांत सरळ डबल. 76,000 आशिल्लो तो आतां 1.5 लाख जाला. 100% वाड. मजा म्हटल्यार कांय भागांनी मराठी परस हिंदी उलोवपी लोक चड आसात. गोंयची लोकसंख्या आसा सुमार 15 लाख. हातूंतले मराठी आनी हिंदी उलोवपी लोक मात आसात फकत 10% पूण इतल्यान जायना. दक्षिण गोंयांत मराठी उलोवप्यां परस हिंदी उलोवपी चड आसात. सुमार 38,000 सुबेज. गोंयची सगळ्यांत चड लोकसंख्या आसा ती 4 दर्यादेगेवयल्या तालुक्यांनी. तातूंतल्या 3 तालुक्यांनी मराठी परस हिंदी उलोवपी लोक चड आसात. साश्टी तालुक्यांत 21,000 चड, मुरगांवां 20,000 चड आनी तिसवाडे 10,000 चड. बार्देसांत मात जवळ जवळ सारकेच. हिंदी परस मराठी उलोवपी 1,000 पासून चड नात. मात ह्या सगळ्यां परस कोंकणी उलोवपी मात भरपूर आसात. आतां हे 4 तालुके पळयात. काणकोण, सांगे, केपें आनी फोंडें. एका तेंपावयले हे मराठीच बालेकिल्ले. मराठी आपली आवयभास म्हणपी लोक ह्या 4 तालुक्यांनी आतां भरपूर देंवला. काणकोणा 39,000 कोंकणी जाल्यार फकत 3,000 मराठी. सांग्यार 48,000 कोंकणी जाल्यार फकत 6,000 मराठी. फोंड्या 1,15,000 कोंकणी जाल्यार फकत 18,000 मराठी. आनी केप्यां तर कोंकणी उलयपा परस मराठी लोक असो तसो 10%. म्हटल्यार 6,700. हातूंतल्या 3 तालुक्यांनी हिंदी उलोवपी साप्प उणे. 1,000 ते 6,000. सोडून फोंड्या. थंय मात 16,600 लोक हिंदी उलोवपी आसात. मात मराठीचो खरो पगडो अजून आसा तो पेडण्यां. थंय 40,000 कोंकणी जाल्यार 31,000 मराठी. फरक सामकोच उणो. ते मनान 70 तालुक्यांत 40,000 कोंकणी आनी 15,000 मराठी. दिवचलेय तशेंच. 65,000 कोंकणी जाल्यार 18,000 मराठी. हिंदी उलोवपी मात 1,500 ते सुमार 6,000. ही गोंयची परिस्थिती. गोवा 365 ब्युरो, पणजी.